रालोआन दलित चेहरो आशिल्ले रामनाथ कोविंद हांकां राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी जाहीर केले उपरांत बिरेस्तारा काँग्रेसीन आदली लोकसभा अध्यक्षा मीरा कुमार हांकां राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी जाहीर केल्या। काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हांच्या नेतृत्वाखाला विरोधी पक्षाची बसका जाले उपरांत सोनिया गांधीन मीरा कुमार हांकां राष्ट्रपती पदाची उमेदवारी दिता म्हूण घोशणा केली। राष्ट्रपती निवडणुका खातीर विरोधी पक्षा कडल्यान संयुक्त उमेदवार निवडी खातीर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हांच्या नेतृत्वाखाला 17 विरोधी पक्षांची बैठक जाली। मीरा कुमार काँग्रेसीच्यो ज्येश्ठ फुडारी आसून दलित चेहरो म्हूण तांची वळख आसा। माजी पंतप्रधान बाबू जगजीवन राम हांच्या कन्ये आशिल्ली मीरा कुमार हांच्यांनी लोकसभा अध्यक्षपद भुशयलां। राष्ट्रपती पदा खातीर विरोधी पक्षा कडल्यान मीरा कुमार हांच्या नांवा सयत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, गोपाल कृष्ण गांधी आनी भरिपाचे नेते प्रकाश आंबेडकर हांच्या नांवाची चर्चा आशिल्ली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।